Persamaan Sang Bapa Taye Kota Sumya Tuji Poti Tuji tanpa Sang Purun pada kita berkertinya Tuji diri Tuwe akan misal Ismodot apoilan Bini jiban bonai Bawatan ikut kailan Kalsa onan Sang Bapa Taye Kota Sumya Tuji Poti Tuji tanpa Sang Purun pada kita berkertinya Tuji diri बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्माचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आणि भावानो ह्या वर्त्या सकाळी शांत वातावरण संगे आम्ही हांगासर ह्या टेंपलांत आमच्या जेजूक मेळोंक म्हणून सांगता जमल्या ताची भेट करूंक ताचे कडेन उलोवंक ताका अर्घ दिवंक आनी ताची बेसांव घेवन पाटे घरा वचोंक म्हणून आयले आसता आयची देवस्तुती आपोवण्या विशीं शिकोवन दिता हे आपोवणें म्हळ्यार कितें हे आपोवणें कशें फावो जाता हे आपोवणें एक सगे ह्या विविध रितीची आपोवण्यो आसात ह्या विशीं चड इतलो समजोवच्याक ह्या मिसा वेळार आमी प्रयत्न करया जाणा जावंक तरी आमी सबार फावटी आमच्याच अस्कतकाय निमती आमी सुकोवन पडटा जावं पुरो आमच्या उतरांनी जावं पुरो आमच्या करण्यांनी वा जावं पुरो आमच्या चिंतनांनी खंयचेय सुख दर जेजू भोगसूंक तयार आसा कित्याक तो आमचो वर्त्यान मोग करता तो ताचे सरशी या ताजे कडेन बक्षन मागया आनी अशें ह्या मिसाच्या भोव अपुरबायेच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमकांच आमी आयती करया सांगाता म्हणुया हांव बातकेन देवाक आनी तुमकां भाव भयणो तुमच्या उचलून सांगता मनार चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पथकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत म्हाका सदांच संवकार मरे सगळ्या दुतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवळाके विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमचे काकोळट करूं आनी आमचे पातकां भोगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सुमिया काकुत सुमिया काकुत Krista काकुत Krista काकुत सुमिया काकुत सुमिया काकुत महिमा देवा को सरी
आणि शांतीचा इच्छा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्वीच्या राया सर्वोदेता देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता सोन्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्वतः सोनिया देवा देवाची शेये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुट तू बापाच्या उजव्या गोसाय आमचे मागे मारून घे कित्या पवित्र ज्ञासागातली देवा बापा महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थया देवा आमच्या बापा तुझे भुरगीं आमकां करून उजवाडाचे भुरगीं आमच्या तुवें आमकां आपयलाय खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बोडूंक दिवं नाका बागार ताच्या सताच्या उजवाड सदांच जियेशींक आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. रायाच्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान एल्याक म्हळें तुज्या जाग्यार प्रवादी जावच्याक आबेल मेहोलाच्या शफाटाच्या पुता एलिशाक अभिषेक कर. एलिया भायर सरलो आनी ताका शफाटाचो पूत एलिशा मेळ्ळो. ओ 12 बैलांची जोतां घेवन कोसतलो आनी 12वें जोत ताणेंच धरिल्लें. एलिशा ताचेशी गेलो आनी ताणें आपलो शलो ताचेर घालो. एलिशान बैलांक थंयच सोडले आनी तो एलिया फाटल्यान गेलो. ताणें म्हणलें दया करून पयलें म्हज्या बापायक आनी म्हज्या आवयक उमो दिवंक सोड आनी उपरांत हांव तुजे फाटल्यान येतलो. एलियान जाप दिली वच पूण फाटीं ये कित्याक हांवें तुका कितें केलें म्हूण तूं जाणाय. एलिशा ताचे सरशिलो गेलो आनी आपल्या जोताचे बैल घेवन ताणें ते जिवीशी मारले. जून जळवाक उपाय करून ताणें तांचें मांस रांदलें आनी आपल्या लोकांक खावंक दिलें. उपरांत तो उठलो एलिया फाटल्यान गेलो आनी ताची सेवा करूंक लागलो. देवाचें उतर. देवाचें उडुतकार. Servesperatus vocetas. Samadharmaka Deva Muja Kitya Tujher hav patita Servespera lagi hav munta
तुझे पीवन पात म्हज्या जिणेचो फुडार तुझ्याच हातांत आसा Serviscoratus mocitais. म्हाका बूत सांगतल्या सर्वेस्पोराक हांव दिन वाचता रातीचे पर्यंत म्हजे अंतस्कन म्हाका ती उगडासाक हाडटा सर्वेस्पोराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना Serviscoratus mocitais. Serviscoratus mocitais. सांपावलून गलतकारांक बरयल्ल्या पुस्तकांतले वाचप भावा भयणीनो आमकां स्वातंत्र्य दिवच्या क्रिस्तान आमकां सोडयल्यात देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवांकाल परत्यान सांपाडण्याचे सत्राय करा भावा भयणीनो तुमकां स्वातंत्र्य जावंक आपोवणें मेळ्ळां म्हूण उगडास दवरा पूण हे तुमचे स्वातंत्र्य कुडीच्या विश्वांचे दादोसकायेक वापरिनासतना तुमी मोगान एकामेकाची सेवा करा निजायकी सगळे नियमशास्त्र एक उपदेशाचेर बांदून हाडला तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेलायचोय कर पूण तुमी एकामेका साबून मासा काशात जाल्यार एकामेकाची तुमी देसवट करतल्यात देखून सत्राय करा आनी आतां हांव तुमकां सांगता आत्म्या प्रमाणे चला ते दळा रक्तमासाच्यो ओडण्यो तुमी दादोशी करची नात कित्याक कुडीच्यो ओडण्यो आत्मीक आदर्शाक विरोध आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या ओडण्याक विरोध एकामेकाचेर तो विरोध जाल्ले वरवीं तुमी करूंक अपेक्षितात ते तुमचे वरवीं करूंक जायना पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र काळनात देवाचे उतर हे देवाचे उडुतकार. Hallelujah, 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 hallelujah. उलय सम्या आयकता तुजो साकोर सासणी जिवीत दिता ती उतरां आसात तुजी लागीं Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवय असो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्थ आपणाक सर्गीक घेवचे दीस लागी पावले म्हणटास जेरुजालेमाक वेचेस म्हूण जेजून दृढ म्हूण केलें देखून आपणा मुखार ताणें दूत धाडले ते भायर सरून वचून जेजून येवचे आदी सगळी तयाराय करूंक म्हूण समारियाचे एक हळ्ळेक रिगले पूण तो जेरुजालेमाची वाट धरून वेतालो देखून थंयच्या लोकांन ताका स्वागत दिलो ना हें पळोवन ताचे सीस जाकोब आनी जुवांव जेजू लागीं म्हणाले सोमया मोल बरतावन उजो देवन हांकां भस्म करूं म्हूण आमी परमयल्यार जायतवे तेद्वा जेजून तांचे कुशीन गुवन तांकां बेश्टायले उपरांत जेजू आनी ताचे शिस दुसरे एक हळ्ळेक गेले आपली वाट ते मुखार वेताना कोण एकलो जेजू लागीं म्हणालो तूं वेताय थंय हांवें तुजो पाटलाव करून येता
पूण जेजून ताका सांगलें, कोळ्यांक मांटी आसात, सुकण्यांक गोठ्यार आसात, पूण मनशा पुताक मानतें तेकूंक सयत सुवात ना. आनी एकल्यान ताणें म्हणलें, तूं म्हजो पाटलाव कर. तवल ताणें जाप दिली, सायबा, हांव वचून म्हज्या बापायक मातयेक पायता म्हूण पर्यान, पूण म्हाका अवकाश दी. पूण जेजून ताका सांगलें, मेल्ल्यांक मेल्लेच मातयेक पावूं दी. तूं वच आनी देवाचें राज परगट कर. तिसरो एकलो म्हणालो, सायबा, हांव तुजो पाटलाव करतां, पूण पयलें वचून म्हज्या घरच्यांक हांव आदेवस म्हणून येता. जेजून ताका सांगलें, नांगराक हात दिवन पाटे पळयतालो देवाच्या राज्याक योग्य न्ही. देवाचे उतर हे. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, हांवें प्रस्तावार म्हणलें बरें, आयची देवस्तुती आपोवण्या विशीं उलो दिता. आयचें पयलें वचप, तशेंच आयची सुवार्ता, ही दोनी वाचपां आपोवण्या विशीं विविध संदर्भार विविध वातावरणांत घडिल्लीं घडितां जावन आसात. तर तुका आनी म्हाका पयलें आपोवणें खंयसर फावो जालें, आनी पयलें आपोवणें तें खंयचें जावन आसा. केन्ना तुका आनी म्हाका पवित्र स्नान फावो जालो गे, त्या दीस ही गरज मातेचो एक सांदो जावन आनी जेजूचो पाटलावदारी जावंक तुका आनी म्हाका आपोवणें फावो जालें. तर तसो जेजू क्रिस्त त्या दीस जावन आमच्या हर एक हांतांत मेतेर जावन आनी हर एक हांतार प्रोत्साह दिवन आमच्या आवय बापाय मुखार जावंक पुरो, या टिचरा मुखार जावंक पुरो, या वडिलां मुखार जावंक पुरो, आमचें मिसांव काम ह्या आपोवण्या मुखार मून धरून वेता. अशें आसता आमी वाडत वेता, आमची आपोवण्याची दिश्ट वेगवेगळी जावन आसा. हर एकल्याक देव आपयता. तो आपयता आसतना आमी खंयच्या रितीन ताका आमी आयकता, खंयच्या रितीन ताका आमी समजोता, आनी खंयच्या रितीन आमी मॅट करता वा निर्धार घेता म्हणलें ते त्या त्या व्यक्तीक संबंध जाल्ले आसा, या त्या त्या व्यक्तीक ಹೊಂದೋಣ आसा. तशेंच 1982 इस्व्यांत एका हळ्ळेंत एक धाकल्या भुरग्याक अशें आपोवणें फावो जालें. पूण त्या वेळार त्या भुरग्याक कळीत नासलें ताचें आपोवणें कसलें गे म्हणलें. एका धर्मीक भयणी मुखार ताका सेमिनरी वचोंक उत्तेजन करता ती. पूण तो भुरगो नेना तें कसलें आपोवणें म्हणलें. ताका कितेंच बगूंक नासलें. निजाय ताका जेजू आपयता, निजाय की ताका सेमिनरी वचोंक आशा आसा, तें ताका कितेंच बगूंक ना. फकत त्या धार्मीक भयणी मुखार तो मेट करता आनी मुखार वेता. मुखार वेच्या दिसा वा आतां सेमिनरीक बरजमच्या दिसा आदल्या राती ताच्या हळ्ळेची सोर सेजरची सांगता येतात, एक मोठ्यो मागण्यो करतात आनी सकट ताका बेसांव दिवन बरें मागतात. तेंच बरें मागिल्लें आनी बेसांव दिल्लें ताच्या काळजांत कितेंगी रोंबलें, तरी ताका कळीत नासलें.
हे कितें जावंक पुरो म्हणलें तरी तो भायर सरलो आनी पयशिल्या गांवांत गेलो. ताजें पयलें वर्स थंयसर वचून हेरा भुरगे सांगता तो बरसलो. म्हळ्यार तो भुरगो वेता आसतना थोडे दीस लेट जाल्ले कारणांतर ताजे रिजल्ट आयले लेट जावंक पुरो म्हाका सोड असो नाका तेंगे म्हणलें. परी तरी तो भायर सरलो एकलोच गेलो ताका स्वागत केलें. हेरा भुरगे सांगता बरसलो. ती बरसताना सदांच भुरगीं थंयसर इल्लीशी इंग्लीश उलयतली पूण ह्या भुरग्याक मात्र कितें इंग्लीश कळीत नासलें हळल्यान जाल्ल्यान आनी त्या वेळार टिचरान तुका कळीत आसा तांकां कांय म्हाका कळीत नासलें. तरी ताजे सांगता बरसलो. एक दीस जालो 2 दीस जाले. तांचें वातावरण पळयतना त्या भुरग्याक इल्लें कश्ट जालें. मुखार वेचगी वा नाका म्हणलें. लांबू मागणी दिसाक 4 फावटी मागणें करूंक आसा. तो चिंतून बसलो ये जामचें काम न्ही म्हाका घरचें सागोळीचें कामूच बरें. पाप्पा सांगता तसो हांव मेथर जाता ताचे सो पाटलाव करता म्हळ्यार चिंताप जालें. तरी मुखार गेलो. अर्दे पयले सेमेस्टर आखेर जालें. त्या वेळार एक 15 दीस रजा आसली. घरा येयलो शिदा हांव त्या धार्मीक भयणीक मेळोंक गेलो आनी म्हळें म्हाका तें जिवार बरें जायना म्हाका तें सारकें जायना देखून फाटीं वेचें नाका म्हणलें बगता अशें म्हणून चिंतून तिचे कडेन हांवें सांगलें. तरी ती म्हणूंक लागली धैर्य नाका तूं आनीक नेमतलो भुरगो आनीक भायर सांगता तुका कली जमचेर आसात धैर्य घे मुखार वच. तशें परत दुसऱ्या सेमेस्टरा फाटीं वेता आसतना थंयसर दुसरो एकलो डिरेक्टर आसलो. ताणें थोडी सवालां केली. ताणें विचारलें सवालां खंयची सारकी जाप जावन जातली तर तुका कोणी विसरून काडलें विचारलें. म्हाका कोणी विसरून काडूंक ना कोणी आपोवन येवंक ना एका धार्मीक भयण्या मुखांतर हांव हांगासर आयला वैगी म्हणूंक लागलो. तरी ताणें म्हाका प्रोत्साहन दिलें एनकरेजमेंट दिलें आनी अशें त्या दिसा हांव मुंदारून गेल्लो हांवें पाटी पळोवंक ना. कित्याक थंयच म्हाका बगलें त्या वडिलांन दिल्लो तो प्रोत्साहन एनकरेजमेंट. जर तर ताणें दिसल्या सवालाक हांवें चूक जाल्ली सांगून म्हाका तूं फावो न्हय तुका हें आपूण म्हणलें न्हय तुजें आपूण दुसऱ्यांच पाटी वच आनी त्या आपूण विशीं तूं निर्धार घे चिंत आनी मेट घे म्हणलें तर तो आज हांगासर आसचो ना हाचो नातलो. पूण ताणें प्रोत्साहन दिलें वाट दाखयली धैर्य दिलें आनी मुखार वच म्हणलें. तशें जाल्ल्यान 11 वर्सां उपरांत एक कार्मेलीत यासाक जालो. हो इमोगाच्या भावांनी भयणी आपोवणी जावन आसा हर एकल्याक एशन्स सुरवेर मेट काडटना वा सुरवेलो निर्धार घेता आसतना ते सतगी खरें गे म्हणलें कळीत जायना. पूण जर तर तुजी मोत तुजी तिरसाण तुजें धैर्य तुका वडिलांन दिवचो तो प्रोत्साहन सांगत तसो आसा ह्या सांगतपणांत जेजूचे बेसांव तुका फावो जाता तर खंडीत जे कितें तूं आशेताय जे कितें तूं चिंताय ते खंडीत आखेर म्हणसर सारक्या वाटेन कित्याक जेजू तुजे संगे आसून तुका ती वाट दाखयता. देखून सो आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजून आपले मिसा काम आखे जाता म्हणून ताणें खरो निर्धार घेतलो. कसलो निर्धार? जेरुसलेमाक वेच्या खातीर. थंयसर वेत आसतना ताका तेग जाण एनॉनिमस मनीस फावो जातात अनामीक कोण कळीत ना हांगा उल्लेख करूं ना कोण म्हणून कितें म्हणून. पूण पयल्या आपोवण्यांत आमकां कळी जाता तोच स्वाकुशेन जेजू हांव तुजो पाटलाव करता म्हाका तुजो पाटलाव करूंक आशा आसा म्हाका एक अवकाश दित गी. देखून जेजून ना म्हणून सांगूना पाटी सर म्हणून सांगूना. जर तर तुका म्हजी पाटलाव करूंक आशा आसा म्हजो पाटलाव करताय जाल्यार अशें आसा म्हाकाच सयत एक सारको जागो ना. नितीन शिस्तेन ती आसूंक जाय. कठीण सुवात ह्या वटेन तुका तयार आसाय गी. जर तर तशें तूं तयार आसाय तर म्हजो पाटलाव कर. वय ह्या तरणाट्यान चिंतलें कोण ना हाकाच एक सारकें घर ना मात तेंगो जागो ना तर हांव हाचे सांगे वचोन
म्हजें जिवीत कसलें जायत उद्धार जायत गे कश्टांचें जायत गे तें कश्टाचें जिवीत म्हाका जियोंक जायत गे अशें चिंता आसतना तो शिदा मनीस आमकां आसलो बरो नाका हे म्हाका आपोवण सारकें न्ही म्हाका म्हणलें न्ही देखून तो बेजार आयन पाटी सरता पाटी वेता जेजू आपल्या मम्मी आमकां मुंदोन वेता थंयसर आनी ताका बेडता आनी जेजू सुद्दां ताका आपयता म्हजो पाटलाव कर म्हणून ह्या संदर्भार तो म्हणटा म्हाका एक अवकाश दी पयलीं हांव घरा वेता म्हजी वडिलां आसात तांचे मनीस आमकां आखेर जाल्ल्या उपरांत तांकां मातयेक पावून तें जाल्यार म्हजी जबाबदारी आखेर जाता हांव उपरांत येवन तुजो पाटलाव करता वय पूण जेजून ताका दुसरी जाप दिली मेल्ल्यांक मेलींच मातयेक पावोवन दित तूं देवाचें राज प्रगट करूंक मेट घे आनी मुखार ये आनी तिसऱ्याक आपयता हांव तयार आसा पूण ताचे कडेन साबार सवालां आसली रिजन्स आसली एक्सक्यूजीस आसले वय मोगाच्या भावांनी भयणी आज आमी सदांच आमच्या आपोवण्यांक आमचे यस बट वय पूण हर एक फावटी आमकां एक आपोवणें मेळटा आसतना आमकां पयलीं जावन आसा वय म्हाका जाय हांव तयार आसा पूण थंयच मुंदर वचना कुडले पूण बट 1 2 3 1 2 3 म्हाका तें आसा हें आसा तें खाली करता हें आखेर करता तें मूख दिता उपरांत हांव तें मॅट काडटा जेजू म्हणटा ना जर तर म्हजो पाटलाव करून तुका खुशी आसा जर तर म्हजी सेवा करून तुका धैर्य येता वा मोन येता तें जाता एक्सक्यूज भायर दवर पाठी दवर बाट म्हणलें सांगा नाका पूण म्हणलें सांगा नाका बागार जें कितें तुवें येस म्हणलें या वय म्हणलें त्याच निर्धारान मुखार वचो कसलेंय आडखळ आसूं कसलेंय कश्ट आसूं कसलेंय दगदणी आसूं थंयसर जेजू तुजें सांगत आसा ताचें बेसांव आसा तशेंच आयच्या पयल्या वाचपान तें तुमी आयकलें सरस्परान कशें एलियाक म्हणलें थंयसर एका हाडल्यांत एलिशा म्हणलो आसा ताचे कडेन वचून तुजो सरस्पराचो पाटलाव कर सांगलो वय खंडीत एलिशा ग्रस्त जावन आसलो मस्त आस्त बदीक आसलें तरी एलिया कितें देवान सांगलें तें करच्याक मुखार गेलो तातूंत एलिशा म्हणटा म्हाका फकत म्हज्या पाप्पा मामीक एक उमो दिवंक अवकाश दी फकत एक उमो दिवंक पूण एलिया म्हणटा वच उमो दी पूण म्हजे संग येवंक विसर नाका पाटी ये तेन्ना एलिशान चिंतलें जर तर हांव पाटी वचों जर तर म्हजी कामां ह्या जबाबदारी आखेर कर तर खंडीत म्हाका साबार आडकल्यो आसतल्यो देखून थंयच ताजें कितें आस्त पदीक आसलें सर सांपयता थंयच तो गोरवांक तो कातरता थंयच तो उजो करता आनी मास करता आनी सगळ्या लोकांक वांडटा ताजे नांगोर आनी जू कितें आसलें थंयच तो हुलपयता सगळें होगडायता आनी म्हणटा आतां म्हाका थंयच ना सगळें हांवें दिलें सगळें हांवें समर्पिलें आतां हांव रितो आसा पूण सर्वेस्परान एलिया मुखार म्हाका आपोवण दिला हांव आतां ताचो पाटलाव करता म्हज्या भावांनी भयणी कसलें धैर्य तें इतलो आस्त बदीक आसलो मनीस ग्रेस्त आसलो मनीस देवान आपयलें म्हणलेंच हाका तशें केल्यार म्हाका आडकले आसात तशें केल्यार म्हाका डिस्ट्रॅक्शन मेळटलें देखून हांगा सावन सर म्हजें डिस्ट्रॅक्शन हांव संपयता सर्वच हांव ताका देवाक समर्पिता आनी तोच म्हजो वाड जावं दी तोच म्हाका सर्वच जावं दी म्हणलें चिंतून मुखार वेता आनी आपणाचें मिसांव काम आखेर करता वय मोगाच्या भावांनी भयणी तर तुजें आनी म्हजें आपोवणें कसलें येदोळूच आमकां आपोवणें फावो जाला हें आपोवणें खरें आपोवणें गे जें कितें म्हाका आपोवण मेळ्ळां तातूंत म्हाका तृप्ती आसा गे म्हाका संतुश्ट आसा गे हांव संतोश जावन आसा गे वा हांवें काडलें तें मॅट हांव घेतलो तो निर्धार चुकून गेला गे वय तर एक गडबड नियाल करया तरी बेजार करचें नाका कित्याक जेजू आमचो इतलो मोग करता की आयच्या ताणें दुसऱ्या वाचपाक म्हणलें
आमकां स्वतंत्र दिवच्याक क्रिस्तान आमकां सोडयल्या देखून स्थिर रावा धैर्य घेया गुलामपणांतले भायर येया आनी परतून त्या गुलामपणांत त्या कश्टांत संपन्न अशें सत्र गाया वय जर तर हांवें तुवें विसरले मॅट काडिल्ले मॅट या विसवून सुख तर आमी विराळायच आमची गरज ना वा सुकून पडल्या म्हणल्यार गरज ना देवान आमकां सोडयला स्वतंत्र केला त्याच वाटेन वचोंक हो सो येवकरिस्त आमकां आदार जावं दी कित्याक येवकरिस्ता मुखांत आमकां धैर्य मेळटा बोल मेळटा घटाय मेळटा तितलेच न्ही आमकां सारकी वाट चलोवंक तूं आमकां हात धरून मुंदोरनो आसा थोडो तोसो येवकरिस्त थोड्याच वेळान आमी गमचे ते मांस आनी रगत आमच्या मुखल्या मिसावांत आमच्या आपोवण्यांत वांटिले जावन आमचे मिसाव आखेर जावच्याक तोसो समज जेजू क्रिस्त तुका आनी म्हाका आदार जावं दी उबी रावया आमी भावार्थाची उसारणी करया सत म्हणटा देवा आमच्या सुम्या जो पवित्रत्वारे गर्भे संभवलो आमकां मरेतां जन्मलो सांस्कृतिक ताणें कसले ताका कुसा जोडलो कमलोटकांनी केलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांचो जिवंत जालो देव आमचो मोवाल आनी खाकुलदार बाप ताच्या पुताचो पाटलाव करूंक आमकां सर्वांक तो आपयता ताच्या आपोवण्याक पाळो दिवंक गरज असली कृपा आमी देवातान मागून घेवया मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या वडिलांनी तुज्या पुता क्रिस्तांतावन मेळिल्ले आपोवणे फळादीकपणी जियेवन तांचे ताबेन दिल्ल्या देवाचे परजेक तांच्या अभ्यासा प्रमाणे जियेवंक प्रेरण दिशे तुजो दैवीक आदार तांकां लाभय म्हूण मागता आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्रांच्या आनी समाजाच्या फुडारांनी तुजे राज बांदून हाडूंक तशेंच आमचे समाजेंत सर लोकांक देवाच्या राज्याक सहज जाल्ली अभिवृद्धी हाडूंक उर्बेवंत कर म्हूण मागता आमचे मागणे आयक आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांनी तुजे कुशे प्रमाणे जियेवन तांचे ताबेन दिल्ल्या कुटुंबाच्या संद्यांक देवभिरांतेन वडायशे कर म्हूण मागता आमचे मागणे आयक आमच्या कुटुंबांनी आसलेल्या समेस्त पिडेस्तांक बरी भलायकी लाभय तांची सेवा करतल्या समेस्तांक पवित्र आत्म्याची मजत लाभय म्हूण मागता आमचे मागणे आयक मिसांव गांवांनी सुवार्ता परगट करच्या समेस्त मिशनरींक बरी भलायकी दी तांणी केल्ल्या वावराचो प्रतिफळ तांकां लाभय म्हूण मागता आमचे मागणे आयक एवकरिस्तीक मेजा बवरी हजार जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुजें उतर वाचून आनी नियाळून आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमचे आपोवणे जाणा जावन तुज्या पुता जेजून शिकयलेल्या वाटेन समकूंक आमकां कृपा लाभय म्हूण मागता आमचे मागणे आयक आतां एक घडीभर मौनपणी आमचे सर कासके ते सवा जेजू मुखार दवरया सर्गेंच्या मोगाळ बापा आमी समेस्तांनी तुज्या पुताचो पाटलाव करूंक तुजी कृपा लाभाय ह्या पासत आमी भेटयलेली मागणी तूं स्विकार कर
आनी आमकां सोर बेसानांनी बर क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवें. आमेन. Kaniku adnaya Servesura Svikar ketugaye Dirasnara Kaniku adnaya Servesura Svikar ketugaye Dirasnara Servesura Deva Srishti Rasnara Dekai kau tu kau Mundu kuwaso Musyawawran kelo Itu mendilo Sauto angka Ciwi tiuso Kaniko adaya Servesura Svikar ketugaye Dirasnara Kaniko adaya Servesura Svikar ketugaye Dirasnara. भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानपात आसलें जावं म्हणून मागात. तुझ्या बलिदान आपल्या मनाकडे नेहमी आमच्या कृपेची सेवा श्रेष्ठ म्हणून देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुज्या जिवेत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संवसारांत फावत असली जावं आमची भक्तीची सेवा हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमच्या सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराचे वागता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. ही येवजण तुझ्या मोगाची तांतू अधीक परचळता महिमा तुजी. देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूतांचो सगळो दळबार संतोषान बरोवन तुजे मुखार तुका वाकाणता वयर सरकार. तांचे वाकाणेक आमचें ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपरांचो श्रेष्ठ स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जयचे सर्वेस्पराचे नावे तुकाची उत्सर्गी तुका जयचे. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतले. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताचे काल्स नव्या आनी सस्तें कराराचें रगत पातकांच्या बॉक्साने मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
Bawarta sagut pergetuyan. सुमिया यीशु तुझे मरण आम्ही समारता तुझे पुनर्जीवन पुनामी प्रगटा तुझ्या येण्या आम्ही खात्रीता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडोवणी सोडोवणेचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूचे कूड आनी रग सवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रितमेचेर विस्तारलेलें तुज्या पय सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळे बापा आनी सगळे ह्या सारके वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो दरो मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीचें काकोळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगादी मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता. आमकां मुरये देवाचे माई सांगाती, भाग्यवान जुजे तिचो पती, भगवान धर्मतान सोर कळ्ळी तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जर तर जेजू आमकां आपयता आसतना ताचो पाटलाव करूंक निजायक मन आसा तर आमकां मागण्याची भोव गरज. मागणे ना तर आमचे जिवीत निर्फल. तर त्याच स्वामी जेजू क्रिस्तान शिकयलें भोव आपुरबायचे मागणे आमी सर सांगता मेळोन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संपये, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे चुकल्ल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगल आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो वर्ष रात्रेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. कित्यारचोरटी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पय सभेच्या बावर्तेचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दे आनी एकवट सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो सोदो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात ती शेळेच्या जेवणा आपयल्या ते सुभागी. सुमया ते उदराचे म्हाका फोना तुजे त्रास म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या करता तुकाच म्हाका ओपन दिताय कान सता. जिवीत म्हाका लागो कुसाची वर पेलो अगमान सुसून जीवन अर्पण तुकाच भेटोन दिलो तुजे कुशेन त्याग केलोय बापा कुशेन काय जालो तुजे कुशेन त्याग केलोय बापा कुशेन काय जालोय जेसू म्हाका जेसू दयाळ तुजे थंय येवपाक शिकता. स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या करता तुकाच म्हाका ओपन दिताय आत्मीक जाता. प्रार्थया. सुरेस्परामच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आनी जेवण तुझ्या जिवान आमकां भरून हे परी सदां तुका मोगान एकवटून सस्तां बाळटा तसो फोल आमी काडू हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सुरेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात
क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुमकां समेस्तांक मागता एक बरो दीस. शांती दिवन धाडटा ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारू करपा दी म्हाका. शांती दिवन धाडटा ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारू करपा दी म्हाका. धन दिव्यांचे कितें पातयेन आसा तुझे सोम्या आमी पातिता. कष्ट कमी कितें सेगीन आसता देवी पुता तुझी गाजयता. शांती दिवन धाडटा ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारू करपा दी म्हाका. शांती दिवन धाडटा ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारू करपा दी म्हाका. मुखार पुत्रा सोवें हांव आशीर्वाद आमकां. आमच्या मनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.